म्हजो फ्लॅट येवजणेचो खंयच्याच वेंचणुके कडेन संबंध नासून पोरण्या हावसिंग सोसायटींतल्या प्रलंबीत मालकी हक्काचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकारान हो उपक्रम हातांत घेतला अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हाणें स्पश्ट केलें। 1960 आनी 1970 वर्सां उबारिल्ल्या हावसिंग सोसायटींतल्या लोकांक कायदेशीर मालकी हक्क मेळचो हो ह्या येवजणेचो मुखेल उद्देश आशिल्ल्याचें दाजीन स्पश्ट केलां। खंयचीच गोष्ट इलेक्शनाक 8 ते 9 महिने वचून आसा आनी सगळ्योच गोष्टी इलेक्शनाक धरून जायना हो प्रॉब्लेम जो आशिल्लो हो म्हणजे दशकां प्रॉब्लेम आसा हो हाचें सोल्युशन येवप गरजेचें आशिल्लें। हातूंत भितर ज्यो त्रुटी पसून आसा न्ही ताची पसून काळजी घेतात। एकदां ओनराचे आनी बिल्डराचे डिस्प्यूट आसता कोर्टान आसता आतां फाल्यां ताचेर कितें सो आमी सरकार कितें म्हणटात तुमचे डिस्प्यूटाचो रिजल्ट केन्ना जातलो तेन्ना जातलो। आज आम्ही मदीं रावन तुमकां तुमचे मालकी हक्क दितात। तुमचो रिजल्ट कितें येतलो पळय ताचेर आमी ताची ती अंमलबजावणी करतले। पूण आज तुमचो डिस्प्यूट आसा आनी 20 वर्सां तो चलत रावतलो हाच्या खातीर ओनर्सांक त्रास जावप हें सारकें न्ही। हाच्या खातीर ते केल्लें आसा ही म्हणजे हे हातूंत ऑर्डिनन्सान भितर घाल्लें आसा। आमी जेन्ना 60 आनी 70च्या दशकांतली गोश्टी उलयतात तेन्ना तरी सगळेच आमचे लोक आशिल्ले तांचेच उलयतात आनी फ्लॅट घेतिल्ले आसा आनी तांकां त्रास जाता तांकां आमी आतांचे फ्लॅट जे लोक घेतात ते गोंयांत जे मायग्रंट लोक आसात आमी करोडांनी पयशे दिवन फ्लॅट घेतात त्या लोकांक खातीर वोट बँक म्हणून म्हाजी स्कीम काडल्या काय ना म्हाका दिसता तुमी एक हांवें उलयल्लें तुमकां कळुना नाजाल्यार हांव परत रिपीट करता। ही स्कीम आसा ती आमचे 60 70 दशकांतले तेन्नाचे म्हणजे जो 16 पर्यंत तांणी फ्लॅट घेतिल्ले आसा आमचे गोंयकार भावांनी भयणींनी आनी जांचे लिगली तांकां मालकी हक्क ना तांकां मालकी हक्क दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसा। कित्याक ह्या मालकी हक्क दिल्ल्या कारणान तांकां ताचेर मॉर्गेज करून लोनूय दिवपाक मेळटलो।